अशी होतं होतं मुखार असताना सांज जाता थंय एक ताणें विश्राम करताची आनी तशी हेर दिवस सुटांगे परत ते गंगा नदीन तो न्हावन कोरयें आनी परत विश्वामित्राला आश्रमात वचच्या भायर सरतात. सुमार जर वतना फुडें ना तांकां एक वन मेळटा, ताटका वन म्हणटा ताका. ते ताटका वनाक वता आसतना थंय एक म्हयन्या हे शे कसं कसकी भयंकर अशें भास जाता. खंय पळय एक म्हणे दगदगशी हे शे राम विचारता हेका वा विश्वामित्र हे वन कितें अशी कशी एक नमून शे विचित्र नमून वाटता अशी साधारण अशी जागसो ना हो कशी म्हण. तांणी उलयता उलयता आसतना एकदम एक राक्षसिणी थंय येता. पळोवच्या अगदी भयंकर ती लांब रुंद एक आड आंगशे तांबडे तांबडे दोळे तिका दोन अशी बरे हल्लो म्हणटात न्हय कन्नडान तशी दोन दांत सायडान येद्रायिल्ले दांतशे पळय व्हड नाक गिडे गिडे हात लांब लांब बोट एक पळोवच्याक विचित्र आनी भयंकर उरती. ती पळयल्यारच एक न्हू हडदी झल्ल जावका तशी उरती. ती हांकां पळोवन काय ना हांकां खावच मग गिळकां कोण येता उरता हडान ताण कडेन आनी वदरता उरती हडान भयंकर गरजेना. ते आयकलें सादारणशे लोकांना हडद्यान तो एक धडधड सूर्य चडना. तेन्ना विश्वामित्र म्हणटाची रामा ही ताटिका म्हणली एक राक्षसिणी ही गेली मस्त त्रास हांगा येतलो वतलो लोकां रस्त्यार जे लोक फिरतात तांची गिळता घेवन गेलो ही गेली वध कर म्हणून सांगता. तेन्ना राम म्हणटा न्ही स्त्रीवध करचें ना न्हय म्हणून विचारता. तेन्ना विश्वामित्र म्हणटाची हय स्त्रीवध करचें ना जाल्यार तीच स्त्री जर आमकां मार्क जावन उरले बा आमकां त्रास जाता आमगे जिवा तिगेले भितर धोक आसा तिगेले भितर मसलो धोक आसा तेन्ना आमी तिगेले वध करचेचे हे येता परिणामकारक जाता. कित्याक म्हळ्यार आतां ती आमकां गिळचें म्हळ्यार येता आसा म्हळ्यार ते एक आमकां धोक न्हय तो ताका तिका मार म्हणून सांगता. तेन्ना राम तिका मारता बाण. तेणें ताणें मारिल्लो बाण वचत जाल्यार बी ती तिका कळटा आपण हांणी मारता म्हण ती थंय लागीं आशिल्ली गुड्डी काडून उडोवची की तेंगे लांगारी खंय झल्ट काडून उडोवची की रूख काडून उडोवची की तोंडांतल्यान अशी श्वास सोडून घेवन हुन हुन श्वास सोडच्यो आनीक उज्जो वंकल्यावर करचे अशें नाना नमून ती हांकां त्रास दिवचे पळयता. जाल्यार राम बाण आमकां तिका कसलेंच चलना. तो बाण तिका लागता आनी ती थंय मरता. तिणें मरच्या काय ना विश्वामित्र मुनी तोंडार एक छंद हास्य येता मंदस्मित. त्यांनी रामा तूं भारी बरें एक लोककल्याणाक काम केलें लोककंटकांतल्यान एक हे एक राक्षसा मार घेवन ते लोकांक तूं बरें केलें म्हणून तागेलें अभिनंदन करताची आनी तशें तांकां काप घेवन आनी चमकता वता. तशी एक दोन दीस उरता आनी तांगेर आश्रमा वचचें पावतात. पावना फुडें ना हेर दिवस म्हळ्यार देवस्थान विश्रामणी करताची. हे दिवस सकाळीं उठना फुडें थंय लागीं न्हंय उरता थंय न्हावन कोरून येताचे राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनी. त्यांनी संध्या वंदनांनी करना फुडें विश्वामित्र मुनी परत रामाक धनुर्विद्या शिकयताचे. जे तांकां कळटा ते ताका शिकयता ताणें. आनी एक दीस रामाक थंय न्हंयतले घेवन येवचें न्हू एकलेचे तेन्ना राम थंय तांणी ताका तांगेल्या जे मंत्रसिद्धी आशिल्ली धनुर्विद्येची ती रामाक तांणी शिकयताची. म्हळ्यार ताका धार वचून दिल्यावर करतात ताणें. म्हळ्यार तांकां कोत उरता राम कोण हो कसो बदल जन्म दिला हे तांगेले तपश्चर्या निमित्त तांकां कोत उरता. रामाक बी सांगताची आपणाले आशिल्ली हाचे कसं न्हय धनुर्विद्येचे आनी तांगेले मंत्रपूत बाण म्हणटात ताका ते तांगेले उरतात विश्वामित्राले. तांकां बी एक मुनीनच दिली उरता मागशी. विजृंभकास्त्र म्हणून ते अस्त्र ಒಟ್ಟು तांणी पाशुपतास्त्र तांचे धनुर्विद्या जे उरता मेन ते ಒಟ್ಟು तांणी ताका रामाक दिता. तेन्ना राम दोळे धांपक घेवन अशी एक ध्यानस्थ जावन तांगेले ते घेता. ते ಒಟ್ಟು अस्त्र येवन घेवन ते रामाक अशें प्रदक्षिण घेवन तेगेले ते हंतू बाण दवरचे हे उरना हांवें ताका समज बत्तळिके तांणी थंयचे बसतात ते बाण पुरा. ते पळोवन विश्वामित्राक बी मस्त खुशी येता. आपण एक सुपात्र चेल्ल्याक दान दिले हे ते सुपात्र मनशाकच ते पावून ताज्यान जगा उद्धार जाता म्हूण तांगेल्या जिवाक
अगदीची खुशी जाता. तशी राम ध्यानांतल्यान उठता तेन्ना ताका पळय परत तांगेल्या आश्रमांत येता. 2 दीस भितर परत ते जे यज्ञा खातीर तांकां आपोवन हाडलो उरता राम लक्ष्मणाक ते यज्ञ तेन्ना सूर करतात. तेन्ना ते सूर करचे पयलीं राम दिग्बंधन करता ते आश्रमा सुटलूच आनी राम आनी लक्ष्मण करून पार दितच फिरतात ते यज्ञाच्या हाका. यज्ञ सूर येता, वेदघोश मंत्र ಒಟ್ಟು चाल जाताची. ताची यज्ञांतले अग्नी ज्वाले अशी वैर पुसून येताची. परबोळ तांचे खाली ते सुगंध द्रव्याचे ते राक्षस लोकांले नांगा पर्यंत वचून पावतात. ते राक्षस लोकांक कळच्याकच त्यांनी एकदम केन्ना गवजी मारता धांवन येतात. व्हड आरबट करताची हातान केन्ना कसं रगत मांस आनी खंय हड्डा तुकडे ಒಟ್ಟು घालून ते यज्ञ वायट करता म्हणून येतात. आयले तांणे कितले उडयले ते हात यज्ञ कुंडांत पळनात ते. तेन्ना तांकां आश्चर्य येता, अरे आमी इतले उडयले कशें पळना. राम लक्ष्मण पळयता तेन्ना उडोवचे न्ही. तेन्ना तांगेले मारीच आनी सुभाव म्हणून एक 2 दुश्ट राक्षस उरतात. तांकां रागसो येता, आमी कशें केलें हांगा घालचें ना आनी हांगेले यज्ञ वायट करचें ना. आनीक झरझरान ताणें किंचाळ मारताचें न्हू ते यज्ञ वायट करचे खातीर प्रयत्न करता. तेन्ना राम कसं करता की एक बाण मारता. ते एक बाण सुभाव म्हणल्यार लागता. तो बाण ताका लागीं व्हरता तो गिरी 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 घुंवता वचून केन्ना समुद्रा वचून पळोवन मरता. आनीक बाण मारीचा मारता. मारीचा मारील पळय तो 3 दीस भितर फिरतच वचून लंकेक रावणाला आसतना वचून रावणा पायाले वचून पडता. ते राक्षस राज्य लंक म्हळ्यार थंय हो राक्षस वचून पडता. पण आनी कोणी ते यज्ञाक तंद्र दिनाची बरे रितीन ते यज्ञ येता. आनी यज्ञाचे तो अग्नी बी खुशी जाले बरे ज्वाली बरे येता ताजे ಒಟ್ಟು लोकांक तोंडार एक नमूने तृप्त भावना उरता. बरे रितीन जालें बाबा हे यज्ञ हाका कारण राम आनी लक्ष्मण म्हणून ते विश्वामित्राला वर्षी आशिल्लो बाकी मुन्यांक बी दीस खुशी येता ते ಒಟ್ಟು पळोवन. विश्वामित्र मुनीक तर विचारचे ना, आपण जे आपण हाडले ते सशिष्य अशें म्हणून तांकां भारी खूश जाता. तशें राम आनी लक्ष्मणाक बी तांणी तेजे यज्ञाचे विभुत्यांनी लायतात निर्लाक आनी खुशीन तांकां पटोवण घेतात दोनी चेडवांक. तांणी पांय पडताची मुनीक. तशें मुनी तांकां तांगेल्या आश्रमांत घेवन वतात. थंय तांणी अशी थंय उरतात वतनाची अयोध्येक खुशीन खेळता करताची. ते आश्रमाचे बाकीचे शिश्यवृंदा वर्शी रान्ना वचचे, लाकडां हाडची, खंय कंदमूल घेवन येवचे, उदक भरतना तांकां मदत करची. अशी तांगे भरशीक तांगेले एक सहचर अशी करून राम लक्ष्मण थंय वतात. तांगे ते गुणांनी पळोवन म्हटल्यार भारी खुशी येता. आनी राजकुमार गेले बी सामान्य चेडवां वरे आसाचे आमगे भरशीक म्हणून. तशें एक दीस विश्वामित्र मुनी राम आनी लक्ष्मणा बसकार घेवन विचार चेडवान तुमकां अयोध्या वचका म्हूण दिसतोय म्हूण विचारता. ना आमकां महामुनी कसो सांगताची ते पयले कडे अयोध्यानी वचचें म्हणटा राम. ना विश्वामित्र म्हणटाची आनी कसं न्हय हांगच्यान सुमार दूर गेले एक 10-12 किलोमिटर अंतरार मिथिला म्हणलें एक नगर आसा. थंय जनकराज म्हणून एक राय आसा. शिरध्वज म्हणून ते जनकरायालें नांव. तांणी 2 लोक भाव. तेगेले शिरध्वजाल घरांत अरमनेंतू एक शिवधनुश्य आसा. तेगेले म्हालगड्या पासून आयिल्लो. तर शिवधनुश्य वीर आशिल्ल्या लोकांक पळोवता तो एक नमुने ताका ते पळोवच्यान तूं बी एक चंदाय आसा. असो हें न्हय तो मागशी ईश्वराक आनीक विष्णू हे दोनी लोकांक भक्त उरतात न्हय. तांगेल्यान ते झगडशे सुरू जाता. हो म्हणटा हानी म्हणटाची ईश्वर होडो म्हण, विष्णू भक्त म्हणटाची विष्णू होडो म्हण. अशें तांगेल्यान तूं जालेले हो वाद करता युद्धा पर्यंत वचून तो ईश्वर आनीक विष्णू तो गोलोक म्हळ्यार हरिहर तो गोलोक हांगा तूं युद्ध सुरू जाता. ते लाईल कोणान आराधना व्हरता की पळय तांकां म्हणटात हरा भक्तांक म्हणटा हरी भक्त तुमकां म्हणटाची हरी होड म्हणून तांकां लावन दिता. आनी हरी भक्तांक येवन सांगताची नारद मुनी हर भक्त म्हणटाची की हराची होड जगाक विष्णू न्हय म्हणून अशें म्हणटा एक हे अशें करून चड्याळ तर म्हणटा पळय तशें करून तांकां युद्ध लायिल्लें उरता. जाल्यार ईश्वर विष्णू दोनी एकूच हरिहर आनी तो केन्ना भेद ना दोगो लोक एकूच म्हूण दाखोवचे खातीर हे नारदान केलें तंत्र उरता की दोगो लोकांक कशें युद्ध सुरू जाता तांकां गेले पार्टी वयल्या ना जाल्यार कोणीय चलवनाच. तेन्ना ईश्वरान हे कसं हाजे
विश्वरालो धनुष्य विंगड होतं युद्धाचं हागेले कुर्ता विष्णूला नगलोक सलवान नव्हे कळत ते ईश्वर आलं धनुष्य ते इंद्र आवचन इंद्र तर गेले एक जनकराजाला म्हालगड्यांक तो धनुष्य ताण दिलं होतं असेच पारितोषिक म्हणून आणि विष्णूला शिव धनुष्यच नव्हे तो परशुरामाला कसा आजीपर्यंत म्हणून तो शिवधनुष्य जनकराजाला असताना आत्ता बी असं ते आम्ही पळून घेणे म्हणून ते शिवधनुष्याची एक सान कहाणी बी ते रामा सांगतात ते ऐकून राम दड ना वच आता पळोवच्याक म्हणून तशी विश्वामित्रा खुशी येता रामाला उतर ऐकून घेणं हेर दिवसांनी ती गलोक करून येणं अये हांगा खंय इतले एक वच्च्या भायर सरताचे वत्ता असताना रस्त्यार कसं येत की म्हळ्यार व्हड एक जंगलशें लागता ते जंगलांत एक कडेन एक थोडो जागो थंय कसले एक हें ना कसं नाही लोकांनी येवची वाट ना लोक येवचे दिसनाची थंयची पानी सुद्दां हालनाची एक नमुने स्तब्ध टूच्यो एक कसं नाही मोडील एक झोपडीशी अशी एक नमुने म्हणायचे एक पळयल्यार एक भयानक शे दिसता भयानक न्हू भयाचे नाही एक कसं की एक पळयल्यार पडटा एक नमुने कळवळ सयो काबा तसं एक नमुने ते जंगलांत एक नमुने वातावरण उरता एक तांणी वता आसतना मुखार तेन्ना राम आनी लक्ष्मण आश्चर्यता अशें कशें बाबा हो जागो हांगा खंयच्याय प्राण्याल संचार ना पक्षांची लाट ना एक म्हणे थंडशे आनी पळयल्यार बी एक म्हणे कसं की हांगा अशें कसं की जाता जाल्ले हांगा अशें मनाक भास जाता तशें सुमार जाल्यार राम एकदम रडटा तेन्ना विश्वामित्र म्हणे म्हणटा कशें जालें रामा न्ही म्हाका कोणकी अशी आपयल्या बरें जाता तांडल्या बरें जाता हय तर पळय वचून न्हू म्हणटा विश्वामित्र म्हणे तेन्ना राम वचच्या भायर जाता त्या सायडान ताका तांडल्या बरें जाले कडेन तेन्ना लक्ष्मण एकदम काय धनुश्य बाण घेवन येता मागशे वचचें वता तेन्ना विश्वामित्र म्हणे म्हणटा राब म्हणटा लक्ष्मण रामा तूं वचून पळय म्हणून राम कडेन बेगीनशे दोन हेजे गेले ताका सांगता म्हाका एक क्लीन रडचें अवास येता बायल मनशेन म्हणटा राम विश्वामित्र तोंड बी सिरियस येता तेन्ना म्हणटा अडना वचून पळय कोण पळय म्हणून सांगता राम एक 7-8 हेजी मुखार गेला की ना की थंय तेगेले पांय एक फातरा लागता व्हड फातर उरता तेगेले पांय ते फातरा लागच्या खातीर थंय एक सवाशीण बायल मनुश्य बशिल्ली दिसता ती रडतो उरता अशी म्हणतार म्हूण म्हणटा न्ही मध्य वयाची रडतो थंय बशिल्ली उरता तेजो कसो थंय विश्वामित्र मुनी लक्ष्मण बी येवन पावताय राम एकदम आश्चर्यान पळयता आनी विश्वामित्रा पळयता तेन्ना विश्वामित्र मुनी म्हणटाची ही कोण गो तशें रामा ही गौतम भार्या गौतम मुनी बायल अहल्या आज तुगेले निमित्तान ही गेले उद्धार जालो आनी ती बी मस्त रडता आनी विश्वामित्रा बी वचून ती पांय पडटा तेन्ना राम बी ती पांय पडटा तेन्ना विश्वामित्र मुनीक भारी खुशी येता राम म्हणटा कोण ही म्हाका कळना तुमी सांगिल्लें कोण गौतम मुनी तांगेले बायल म्हळ्यार कोण म्हणून विचारता तांकां तेन्ना विश्वामित्र मुनी म्हणटाची ही गेली काणी हांव सांग पसून तिणें सांगिल्लें बरें तिका सांगता आनीक सांग चेडा तुगेलें काणें म्हणून तांणी सांगताय आनी विश्वामित्र मुनी एक थंय फातरार बसताची तांगेले दोनी आज भजन राम लक्ष्मण रावताचे ती बायल मनुश्य रामा आनीक विश्वामित्र मुनी पांय पडून सांगता हांव गौतम मुनील बायल आनी ब्रह्माली मानसपुत्र हांव म्हगेलो बाप्पा ब्रह्म जाल्यार म्हगेलें नशिबाचें एक विचित्र हांव प्रायेर आसतना मस्त छंद आशिल्लो खंय म्हाका लागून जेका मस्त काल मनांत ताका आश आशिल्ली देवत लोकांत तातूंत इंद्राक मस्त आश आशिल्ली खंय जाल्यार म्हगेल्या बाप्पान एक पण दवरलो होता संयवर दवरता म्हगेल्या बाप्पानी एक पण दवरता कोण भूप्रदक्षिण घालीन ताची तांकां म्हगेली ही चली दिवन लग्न करता म्हणून तेन्ना इंद्र कुडल्या उठांगेन भूप्रदक्षिण घालच्या म्हणून गेलो जाल्यार थंय बशिल्लो गौतम मुनी ते ऋषी वृंदांतल्यान उठांगेन
येता आणि थंय कामधेन राबिल उरता स्वर्गाची गाय तिक प्रदक्षिण येता प्रदक्षिणेन ब्रह्माला राबून सांगता हांव पण घेतील कन्यार्थी म्हण भूंयक आनीक गायक कसले केन्नाची भेद म्हणना तशें ब्रह्माक ताका दिवन जे आपल्या दुयेन लग्न करचें पडटा तो कोण दिता हो पाप इंद्र भूप्रदक्षिण घालून येता आयल्यार हांगा लग्न जावन गेल्ले उरता तो ओगी बसता बेजारान हो ही गौतम मुनी लग्न जावना पडत गौतम मुनी वर्षी गौतम मुनीला आश्रम येता नाही म्हण कळलें ना हांव मागीर घोव म्हणू लागतलें थोड्या वेळा नंतर गौतम मुनील रूप घेतिल्ली इंद्र भायर येता ताणें भायर येवच्याक आनी गौतम मुनीन तप खंयच कारणां कळत ना तें तप पसून उठान घराला येता उरता ताणें हांव बी घरांतल्यान भायर येयली म्हाका 2 गौतम मुनी पळोवन एकदम म्हाका आश्चर्य जालें तेन्ना गौतम मुनी रागान भितर घरांतल्यान आयिल्ले गौतम मुनी कशें पळयताचे पळयलें तेन्ना केन्ना तो एकदम इंद्राल रूप येता ते पळोवच्याक हांव भिवन गेली भिल्ल्यार पयलीं हो राग येवन गेलो उरता तेन्ना इंद्रा शाप जाय तूं निरिंद्र ये जा म्हणून आनी म्हाका बी ताणें शाप दे हांव तो शाप घेवन वता इंद्र जाल्यार हांगा म्हाका बी ताणें शाप दे हांव तांकां म्हणलें मागीर चूक जाली म्हाका कळना कोण म्हणून हांव तुमी म्हणलें तो जाल्यार गौतम रागान तुम आयकना अशें म्हाका ताणें शाप दिलो तूं राबील कडेन फातर जानवाचो तुका हे कसं ताण लागता भूक लागता शीं खाता वताचे धग जाता जाल्यार तूं कोणाकय दिसना तूं कोट्टो दिसता अशें म्हणून ताणें म्हाका शाप दिलो कडे हांव मस्त रडली म्हाका हातूंतल्यान शाप विमोचन कर म्हणून कडे तांकां राग शांत तेन्ना पळय ताणें म्हळें लोकोद्दाराचो कर तूं जेन्ना जन्म घेवन हांगा येता आनी केन्ना तागेले पांय तुगेले हाका फातरा लागता पळय तेन्ना तुगेले मुक्ती येता म्हणून ताणें म्हाका शाप विमोचन सांगून गौतम मुनी हांगच्यान गेले खंय गेले म्हणून म्हाका वचना आनी तेन्नाच्यान युगांतर पसून हांव अशी आसा म्हाका ताण लागता आशिल्ली भूक लागता आशिल्ली जाल्यार हांव कोणाक सांगचें शकनाशिल्ली कित्याक म्हळ्यार म्हगेलो वाज कोणाक आयकना पट्टू म्हाका कळटा जाल्यार हांव सांगचें शकना अशें एक नमुन्यान अती धारण अवस्थेर हांव आशिल्ली जाल्यार रामा तुगेले एका करुणेन आज म्हाका तांतल्यान मुक्ती मेळ्ळी हांव तुका अगदी शरण आयल्या तूं पतितोद्धारू परम पावन तूं म्हणून ताका पर्वतान ती पांय पडटा तेन्ना राम तिका परत पांय पडटा तेन्ना रामा मस्त वायट दिसता हे अट्टू आयकून इंद्रान अशें अट्टू केली चूक न्हय विश्वामित्राक म्हणटा हे अट्टू चूक न्हय महामुनी तेन्ना ते म्हणटाचे पयनोटू अशी आशिल्ले कोणेची खंयचेय मुनीन खंयचेय एक आमगेले एक योग्य ते भायर कसं नाही आमी मेळोवचेर प्रयत्न केलो बा तेन्ना इंद्रान येवन ते वायट करता आशिल्लो तशें हें कांय व्हड न्हय जे इंद्रा मेळ्ळी शापान कशी मुक्ती जाली म्हणून विचारता राम तेन्ना इंद्र निरिंद्र म्हणटा तेन्ना भुलोकांत तुटू काय ना चरड बाळ जावचे इंद्र म्हळ्यार इंद्रिय राय न्हय तेच तोच हो निष्क्रिय जालो तेन्ना जगार उठू काय ना चरड बाळ ना अशी काय ना पितृलोकांक तर्पणांनी मेळना कडेन पितृलोक ब्रह्माला वचून विचारताची तांणी म्हणटाची तुमी ताका इंद्रा सशक्त जावं तशें तुमीच प्रयत्न करता म्हणून सांगितलें तांणी इंद्रा ब्रह्मान सांगिल्ल्यावर कोणी इंद्र सशक्त जालो तशें तो यज्ञान तुला आहूत तेवटेची घेवच्या शकलो तागेर वांटेचे तशें तो परत ताणें सुपुश्ट जालो म्हळ्यार आंगान समज जालो म्हणून पण गौतम मुनी गौतम मुनी बी थंय येताचे कडे तांणी म्हणटा हांवें रागा पडता कसं नाही काय विचार करता शाप दिलो मागीर बायलीक इंद्राक जाल्यार ते दोगोलकाल शाप हांवें भोगलो पश्चातापान तेन्नाच्यान आजी पर्यंत हांव उर्ण बी नाशिल्लें एकसो जावन आसा खंयची एक म्हाका अदृश्ट शक्ती म्हाका परत हांगा मागीर घरा पर्यंत घेवन आयली म्हणून हांव आतां हांगा येवन पावलो म्हणून सांगता आनी विश्वामित्राले तो मस्त माफी मागता मागीर चूक जाली रागा पडता हांव सारकी एक अनाहूत करून बसलो केन्ना मनशान राग तागेले हातोटीन दोन व्हरतोची रागाल तोंडा ताण वच्ची न्हय केन्ना म्हणटात न्हय आमगेलें मन केन्ना आमगेले कंट्रोलां उरका मनान आमी सांगलें आयकुका व्हरतोची मनान सांगितलें तशें आमी आयकता गेले बा ते म्हणटा पळय लगाम नाशिल्लो घोड असो थंय वता ते कसं नाही काम आमगेल्या हातान करता चूक आनीक
ताका केन्नाची चेडवान जेव हड्डान जेव आमगेल मन केन्ना आमगेल कंट्रोलान दवरून येता बरें कसं वायट हे विचार करून आमी ते मुखार वेलकम करता व्हरतोची कसकी एक कोणकी म्हणलें कसकी एक पळयलें राग आयलो कसकी उलयलीची अशें केन्ना करचें ना तशी जर आमी केलें रे आतां अहल्यल काणी कसं दिली तशी कसं ना कसं ना उद्यात कडे जिवनांत कडे गौतम मनी बी विश्वामित्राले माप मागता कडे विश्वामित्र म्हणटा उरात जालेली जालें न्हय तुमी आतां बरें करून उराची म्हूण सांगता कडे चल्ले आशिल्लें न्हय म्हणटा हय म्हगेले चल्लो शतानंद म्हणून ताणें जावन ताणें सुमार व्हड जे खुशी नाशिल्लीची म्हूण सांगते तो आतां शतानंद मिथिलेंत आसा राजगुरू जावन म्हणून सांगतात ताणें तशीच हे लोक थंयच्यान ते दीस थंय राबून तांगेले आदरात ते घेताची ते परत आनी गौतम आश्रम पयलेच्या वरीची जाता प्रणकुटेन ताणें बांदून ते परत आनी सुखान ताणें उरच्या संवसार करचे सुरू करताचे विश्वामित्र राम आनी लक्ष्मणाक घेवन तांच्या मिथिले वचच्या भायर सरताचे आनी मिथिले वतात आनी हाय फ्रेंड्स, तुमचे चॅनल आवडलं असल्यास रेड कलर सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांक शेअर कराच. बाय बाय.